आज 27 वर्सां हांव ह्या मार्केटान काम करता। आज आमच्या धंद्याक खुबश्या गोष्टींनी न्हय इल्लिगल वेव्हार चालू आसा। पयले म्हणजे म्हापशान इल्लिगल गोल्ड टेस्टिंग मशिनां सुरू जाल्यान तेजे लायसन ना कांय ना तेंचे कडेन। आज आमचे एसोसिएशनचे कमिटी आसा पळय तेच तेजे मेंबर, तेच तेजे मशीन ओनर्स आसा। दुसरें म्हणजे कितें आसा, आज जी ईपीसी म्हणटा पळय तेणी एक कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आनी आमचे अखिल गोमंतक दैवज्ञ सुवर्ण कारागीर संघ यांच्या थ्रू एसोसिएशना तर्फे आमकां कार्डां करपाची हे केल्ली। आज डिसेंबर 2023 ह्या दिसा ही कार्डां केल्ली। आज 7 महिने ते 8 महिने जाले तरी ही कार्डां म्हाका दिवंक ना अजून, आनी अशा खुबश्या लोकांकूय दिल्ली ना। कमिटीचे जे कमिटी आसा, कमिटी मेंबर्स कमिटी हेचो अध्यक्ष औदुंबर ई पिंगुळकर हो अध्यक्ष आसा। जेन्ना हांवें तेंचे कडेन डिमांड केलो की ही कार्डां तुमी 7 महिने पयलीं केल्ली, ती कार्डां अजून आमकां कित्याक मेळना, तर तेणें म्हाका उडवा उडवीची उत्तरां दिली। ही उडवा उडवीची उत्तरां दिल्या तेन्ना हांवें ताका कितें तरी म्हणलें आनी तेणें म्हाका पुलीस स्टेशनार व्हेलो, म्हाजेर कंप्लेंट घातली। म्हाजेर कंप्लेंट घालून म्हाका तेणें कोलवाळे पुलीस स्टेशनार आफयलो। PSI समोर हांव उलयता आसतना ते येयले आनी म्हाजेर अटॅक केलो। ते अटॅक करून म्हाका जमनीर उडोवन म्हाका खोटो मारल्यो म्हाजेर। आज त्या औदुंबर पेंगुळकराक प्रेसिडेंट हो आमचो प्रेसिडेंट हेका आज मामलेदारान बाउंड केला आनी ते चॅप्टर केस घातलेली आसा आनी मामलेदारान तेका 6 म्हयन्या खातीर बाउंड केल्लो आसा। दुसरी गोष्ट, आज आमचे सगळे कारागीर लोक आसात पळय ते आमचे बंगाली हे ते कोण आपले दवरलेले आसा, हो फोर्स करता तांकां की सगळ्यांक काडचे, हांगा कोणूच काम करचो ना। ते काम करचो ना जाल्यार आमचें काम करतलो कोण ह्या फुडें? तुमी आमकां अरेंज करून मनीस दिवचे, तुमची तयारी आसा जाल्यार तुमी अरेंज करून दिवचे। आज सगळे आमचो वेव्हार आसा तो असले करून न्हय सगळो स्लो केला सगळो वेव्हार। ही कमिटी, हे कमिटीचे मेंबर औदुंबर पेंगुळकर वायस चेअरमॅन, हो वायस चेअरमॅन आसा पळय तोय म्हापशा इल्लिगल धंदे करता, वायस चेअरमॅन। दुसरो म्हणजे बाकीचे ते कमिटी मेंबर्स आहा पळय तेंचेर सगळ्यांचेर केसी आसा। म्हापसा पुलीस स्टेशनार सगळ्यांचेर केसी आसा, कमीत कमी 2 ते 3 जाणांचेर केसी आसा। ह्यो आतां आमकां हे आमचे कमिटीचेरूच तर सगळे केसी आसा जाल्यार ह्यो आमच्या एका कम्युनिटीक लज जाल्ली आसा आनी आमकां ही कमिटी नाका हांगासर बरखास्त करची। ही कमिटी बरखास्त करची ही हांव चिंततां। कित्याक जी अखिल गोमंतक सुवर्ण कारागीर संघ ही कमिटीचे अध्यक्ष, तेजेर 3 कंप्लेनी आसा। 3 कंप्लेनी रजिस्टर केल्ल्यो आसा। म्हाका तेणें समोर पुलिसां समोर मारलेलो आसा। हांव आज 27 वर्सां काम करता, म्हाज्या हातून कोणूच आज झगडूंक येयलो ना, म्हाका कोणें हात उखलूंक ना। आज 27 वर्सां म्हाजें करियर आसा आनी हांव एक नामवंत सुवर्ण कारागीर आसा म्हापशान। तेन्ना हेजेर सरकारान आनी पोलिसांनी हेजेर कडक कारवाई करची आनी ही कमिटी बरखास्त करची। हे म्हापशान गोल्ड टेस्टिंग मशीन चलता, हे पळय हो आज हे रिपोर्ट काडून दिता। हे रिपोर्ट काडपाक हेका हे लायसन कोणें दिला, हेका हे ऑथरायझेशन कोणें दिला, हेका रिपोर्ट काडटलो जाल्यार हेजे डिटेल जाय, तेजे लायसन, ट्रेड लायसन जाय, हेजी कॉपी सगळी, हेजेर ट्रेड लायसनाचो हे बरोवन दिवंक जाय तेणें सारको नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जाय हेका। हे ट्रेड लायसनाचेर कांयच ना। हेका ट्रेड लायसन आसा हे हेजेर फक्त फॉर्म दिला हे पळय तेणी, ह्या फॉर्मार कांय ना। सो तुमकां म्हापशाच्या म्हापशान इलिगल गोल्ड टेस्टिंग, इलिगल गोल्ड आमकां वयपाचें आसा की हे इलिगल गोल्ड टेस्टिंग जे जाता हे एक तर बंद करचें तेणें, नाल्यार दुसरें तर एक तेणें लायसन काडून वेव्हार करचो हो म्हाजें मत आसा। हांव ह्या कमलेश चोडणकारा कडेन मागता की तेणी हे लायसन दाखोवचें, एक तर लायसन दाखोवचें नाल्यार एक तर बंद करचें। आज तो फुटींगपणां ती चालू आसा ती आतां ह्या फुडें चलची ना। नमस्कार गोंयकारांनो, हांव तुमचो अब्दुल रहीम शेख। आयज आमी हांगा मोरडान गोल्ड शॉपा कडेन। आयज म्हणजे दिस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू तुमी सांगूंक जाता। कित्याक एक भरोसा आसता मनशाक, कितें जाता कोण भयणी खातीर, कोण भुरग्या खातीर, कोण आवय बापूय खातीर, कोण स्वता खातीर, कोण काजरा खातीर गोल्ड परचेस करता। म्हणजे कितें एक विश्वासान वयता शॉपार आनी गोल्ड परचेस करता। आयज आमच्या म्हापसान अशें जाल्लें आसा, विश्वास करपाक लायकूच सोडूंक ना। हांगा कमिटी आसा, सगळें आसा, येस आय एग्री। आतां हांव विचारता की सगळ्यांक आमचो सरकार एक लायसन दिता। आतां हांगा एक इश्यू जाल्लो आहा, हॉलमार्क
म्हणून एक कंपनी आसा. म्हणजे त्याचे फुल फॉर्म HUID म्हणजे फुल फॉर्म आसा हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट. म्हणजे जे कोण गोल्ड घेता त्यांचे रिपोर्ट जाय पडटा. म्हणजे की दे विल प्रूफ तुम्ही गोल्ड घेतला ते 22 24 की 18 कॅरेटा जे आहे ते प्रूफ करतात. आणि आता हांगा सिस्टम अशें चाललेले आहा, थोडे लोक हांगा इलिगल मशीन घातलेले आहा. तेही खर्च करून 30-40 लाखाची मशीन प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन प्रायव्हेट घरान हांगा चड पयस ना आमचा पाडानूच आहा. हे मशीन ऑपरेट करता ते बंगाली घेवन भितर आणि तेंचे कडेन लायसन ना. आणि ते कितें करतात सेम हेजे ट्रेडमार्क लावन ते गोल्ड विकतात हांगा. आता तुम्हीच म्हाका सांगात गोंयकार न्हू, आता आमी भरोश्यान गोल्ड घेतला, आता कोणाक आमी गिफ्टूय दिले. आता कसल्याय कारणाक ते गोल्ड घेवन तो कोणाक दिता या विकोंक वयता या बँक लोन घेवन वयता तेन्ना ताका समजता की हो गोल्ड घेतला ते हिशोबान ते कॅरेटान ना म्हणून. हेजे कितें जातलें. आता हेतून हांगा एक हे आसा अखिल गोमंतक देवन स्वर्ण कारिगर संघ म्हणून अशी एक कॉमिटी आसा. तेतून प्रेसिडेंटूय आहा आणि व्हायस प्रेसिडेंटूय आहा. आणि जे इलिगल गोल्ड चलता तो व्हायस प्रेसिडेंट चलयता. आता म्हाका सांगात आता कोण भरोसो करतलो की हे प्रेसिडेंट आणि व्हायस प्रेसिडेंटाक. आता हे सगळे कितें करतात दितात. हांव कितें सांगिना आमकां कितें हे ना रिस्ट्रिक्शन ना. कित्याक आमी गोल्ड घेतला शॉपकीपर इज रिस्पॉन्सिबल. ते बंगाली कडेन दिवंक दी गुजराती कडेन दी कोणा कडेन दिवंक दी ते आमकां कितें जालेलें ना. पूण ते ट्रेडमार्क ते यूज करता मिसयूज जाता हॉलमार्काचे ते करूंक जायना. आणि हे भरोसा लोकांचे आसा आमचे गोंयकाराचे आसा. आणि तुम्ही गोंयकारांक फोडोवंक जायना अशें. हांव हेच मागता. हांव हे लेटर एक इश्यू केला हांव ऑलरेडी. हे लेटर पळयात. हे लेटर हांव डिप्टी कलेक्टराकूय दिला पुलिसांनूय दिला आणि आमच्या म्युन्सिपाल्टीकूय दिला. कित्याक हेजे तुम्ही कारवाई करचे. आणि हेजे लायसन विदाउट लायसन वो कसो ऑपरेट करता हे रिपोर्ट म्हाका जाय. हांव इतकेच हे करता रिक्वेस्ट करता सरकाराक की म्हाका हे रिपोर्ट जावंक जाय आणि हेजे इन्क्वायरी जावंक जाय जाता तितके बेगीन. थँक्यू.